नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंदुरान देशवासियांक एकठांय हाडले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळींतल्यान साधलो संवाद. मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी केलो माओवाद्यांचो उल्लेख. माओवादी प्रभावित वाठारांनी बुन्यादी सुविधा पाविल्ल्याची दिली माहिती. एनडीए शासित राज्यांची प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाला जाली बसका. 20 मुखेलमंत्री आणि 18 उपमुखेलमंत्री बसकेत जाल्ले वांटेकार. सुशासनाच्या मुद्द्यांचेर दिसभर चलपी बसकेत जाली भासाभास. प्रेरणा दीस निर्धार दीस म्हूण पाळपाचो निर्णय. आदिवासी कल्याण खाते आणि उटान जोडपणान आयोजित केली प्रेरणा दिसाची कार्यावळ. राज्यातल्या जायत्या भागात उटंगराचो पावस. मॉन्सून फुडें सरपाक तयार जाल्या अनुकूल परिस्थिती. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळीत देशवासियांकडेन आपले विचार व्यक्त केले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 122वो भाग आशिल्लो. मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी ऑपरेशन सिंदुराचो उल्लेख केलो. भारतीय सैन्य दळाच्या शौर्यान देशवासियांमदी उत्साहाचे वातावरण पसरला. आयज पुराय देश आतंकवादा आड एकजुटीन उबो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। ऑपरेशन सिंदूर हे फकत एक सैन्य मिशन न्हय जाल्यार बदलत्या भारताचे प्रतीक आसा. ह्या मिशनान देशवासियांक देशभक्तीच्या भावनेन एकठांय हाडल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत माओवादी वाठाराचो उल्लेख केलो. माओवाद प्रभावित वाठारांनी आता सरकारी सुविधा पावपाक लागल्यात. वेगवेगळ्यो आडमेळी आसून लेगीत लोक आपले जीवन बरे तरेन जगपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री उलयले. जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। काटेजरी में आए इस परिवर्तन को आसपास के पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा रहा है। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि बस के आने से उन लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा।
माओवाद प्रभावी वाठारात नेटान उदरगत जायत आसा. ह्या वाठारांनी शिक्षा आणि खेळ ह्या दोनूय क्षेत्रांत भुरगीं बरे तरेन प्रगती करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं. इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है. मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं. करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा. वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया. सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है. ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं. देशाच्या उत्तर उदेंत वाठाराची सामर्थ्य आणि प्रतिभा अद्भुत आसा. सिक्कीमाच्या क्राफ्टेड फायबर्स ह्या कलेक लागून थळाव्या लोकांक रोजगार मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मन की बात कार्यावळीत सांगलां. क्राफ्टेड फायबर कलेक नवे वळण दिवपी डॉक्टर चिवांग नुरबू बुटिया हे सिक्कीमच्या संस्कृतायेचे ब्रँड एम्बेसेडर आसात. थळावे लोक ह्या कलेंतल्यान आत्मनिर्भर जाल्यात अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की. क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है. 21 जूनाक जावपी योग दिसाच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मन की बात कार्यावळीत योग, आयुर्वेद आणि फिटनेस हे विशीं विस्तारान आपले विचार उक्तायले. योग लोकांच्या जिणेची पद्दत बदलपाक लागला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. मुझे जानकर अच्छा लगा इस बार भी हमारे युवा साथी देश की विरासत से जुड़ी आइकॉनिक प्लेसेस पर योग करने वाले हैं. कई युवाओं ने नए रिकॉर्ड बनाने और योग चेन का हिस्सा बनने का संकल्प लिया है. हमारे कॉरपोरेट्स भी इसमें पीछे नहीं है. कुछ संस्थानों ने ऑफिस में ही योग अभ्यास के लिए अलग स्थान तय कर दिया है. कुछ स्टार्टअप्स ने अपने ऑफिस योग अवर्स तय कर दिए हैं. भुरगीं ही देशाच्या भविष्याची बुन्याद असतात. तांचेर घटमूट आणि विकसित भारत उबारिल्लो आसा. ताका लागून भुरग्यांमदीं ल्हानपणापासूनच निरोगी जीवनशैली राखप महत्वाचें आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. साथ ही इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत एक डेडिकेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल पर काम शुरू हो गया है. इस पहल से आयुष को पूरी दुनिया में वैज्ञानिक तरीके से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसप. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला एनडीए शासित राज्यांचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्र्यांची आयज नवी दिल्लीत बसका जाली। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले। एनडीए शासित राज्यातले 20 मुखेलमंत्री आणि 18 उपमुखेलमंत्री ह्या बसकेत वांटेकार जाल्ले। सुशासनाच्या मुद्द्यांचेर दिसभर चलपी ह्या बसकेत भासाभास जाली। ऑपरेशन सिंदूरच्या यशा खातीर भारतीय संरक्षण दळा आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करपी प्रस्ताव ह्या बसकेत संमत जालो। जातीनिहाय जनगणना करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाची बसकेत तोखणाय केली। वांटेकार सगळ्या राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांनी ह्या बसकेत सादरीकरण केले। बसके उपरांत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी ऑपरेशन सिंदूराच्या यशा खातीर हे बसकेत घेतिल्ल्या प्रस्तावाविशीं माहिती दिल्या। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी ने, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई और जो हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान जातीवाद जनगणनेचो निर्णय घेतिल्लो। देशात पयलेच फावट बिहार सरकारान हे खातीर प्रस्ताव मंजूर केल्लो। त्या खातीर आमी बिहार सरकाराक धन्यवाद दिता अशें तांणी सांगले। जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारी बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ और सभी लोगों ने इसको जहां इसकी सहमति के साथ साथ जो मोदी जी का निर्णय हुआ है उसकी प्रशंसा के साथ साथ साधुवाद देने का काम इस प्रस्ताव में हुआ है। भारतान जपानाक फाटी सारून संवसारांतली चौथी व्हडली अर्थवेवस्थेची सुवात मेळयल्या। नीती आयोगाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम हांणी पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली। काल नवी दिल्लीत नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या बसके उपरांत तांणी पत्रकार परिशदेत पत्रकारांवांगडा संवाद साधलो। फुडल्या 2 ते 3 वर्सां भितर भारत संवसारांतली तिसरी सगळ्यात व्हडली अर्थवेवस्था जावपाचो विश्वास तांणी उक्तायला। विकसित राज्य फॉर विकसित भारत हेतु विकसित राज्य। वी आर द 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. गोय सरकाराच्या आदिवासी कल्याण संचालनालयान युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सच्या जोड पालवान आयज प्रेरणा दिसाची कार्यावळ आयोजित केल्ली। मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीप हांच्या यादीक ओपिल्लो हो दीस निर्धार दीस म्हूण पाळपाचे ह्या वेळार थारायले। 25 मे 2011 ह्या दिसा अनुसूचित जमातीच्या मागण्यां खातीर आयोजित केल्ल्या आंदोलनात मंगेश गांवकार आणि दिलीप वेळीप हांकां मरण आयिल्ले। तांच्या यादी खातीर दर वर्सा प्रेरणा दीस आयोजित करतात। ह्या सुवाळ्याक कृषी मंत्री रवी नाईक, खेळा आणि युवा वेव्हार मंत्री गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, गोवा अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष दीपक करमळकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आणि हो त्यांच्या देव तुमच्या खातीर वावरता ते तुमची कर्तव्य आसा त्यांच्या फाटल्यान खंबीर उबे रावपाचें आनी ते तुमी उबे रावले जायत ते कितलेशे तुमकां आनी मेळोवन दिवपाचें काम करतले। जे आयज फुडारी जे आसात ते सगळे किंवा आमचे सरकार जे आसा, आमचे सरकारी जे आसा तुमकां फुडें आसपाक आमी मदत करता आनी करतले। आयज मुख्यमंत्री आयज ना, मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्लो आसा
काय म्हणतो आमी हे सामको जाल्ले आसा हांव हांव करून आसा तेन्ना जे आमचे जे मागणी आसा ते मागणी जी आसा म्हाका मुख्यमंत्र्यान पावला आतां कितें तरी ट्रायबल भवन संबंदी सुद्दां बाब गोविंद उलयलो तेवूय जावपाची गरज आसा कित्याक ते एकत्र येवपाचें किंवा थंय जमपाचें किंवा थंय भुरग्यांनी रावन शिकपाचें हेची गरज आसा. अनुसूचित जमातीच्या कल्याणा खातीर राबयतात त्या वेगवेगळ्या येवजण्यांविशीं म्हायती ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्यांक दिली. शिक्षण, सामाजीक, कृषी आनी क्रीडा मळार वालोरादीक वावर केल्ल्या अनुसूचित जमातींतल्या डॉक्टर अशोक प्रियोळकार, सूरज वेळीप, सुशिला गावडे आनी मालू वेळीप हांकां आदिवासी प्रज्ञावंत पुरस्कार ह्या वेळार भेटयलो. खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार मार्गदर्शन केलें. लोकांनी घेतिल्लो मार ह्या ट्रायबल लोकांनी सोशिल्ल्यो कादयो आणि ह्या ट्रायबल लोकांनी प्रत्येक मामलेदाराच्या कचेरी पर्यंत ते सुप्रीम कोर्टान केल्लो होच तो ट्रायबल. आणि म्हणूनच म्हाका दिसता आज पर्यंत गोंयान अशें खंयचेच अशें आंदोलन जालें ना, इतिहासान केन्ना जालें ना, म्हाका मुखार केन्ना जालें ना, जावपाना आणि जातलें जाल्यार फक्त ट्रायबलूच लोक हे करपाक शकतलो हेची शाश्वती म्हाका आसा आणि हेजे ठामपणे म्हाका आसता. आणि म्हणूनच म्हज्या ह्या सरकारान आनी म्हज्या ह्या सगळ्या खात्याच्या डिपार्टमेंटांचो तो दिसूय पळयचो न्ही, तो वेळूय पळयचो न्ही, हेच हांव नमणाईचे हात जोडून हांव मागतां. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. लक्ष्मीदास बोरकार जल्मशती समारोह समिती आणि IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्ट हांणी जोड पालवान स्वातंत्र्य सेनानी लक्ष्मीदास कृष्णा बोरकार मेमोरियल ऑडिटोरियमाचे लोकार्पण आयज पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल पुरुषोत्तम काकोडकार हांच्या हस्तुकी केले. फर्मागुडयेर जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत डॉक्टर नितीन बोरकार, डॉक्टर लक्ष्मीदास बोरकार, डॉक्टर संतोष उजगांवकार, डॉक्टर दत्ताराम देसाय आणि डॉक्टर अजय पेडणेकार हाजीर आशिल्ले. Nuclear families, the houses themselves are not that large, so that's also a practical limitation. Now, in that, several new formats, including housing societies, which take care of these needs, are coming up. There are facilities like this one which are coming up. So the point I wish to make is this has multiple dimensions. There is a dimension of professional expertise, bringing in the latest development in geriatric care to be brought to bear along with the necessary facilities and support system in this area. And also there is, as I mentioned earlier, a psychological dimension and also more importantly, a human dimension. IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टान पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकार हांचो ह्या वेळार सत्कार केलो. तशेंच प्रदीप बोरकार हांणी काडिल्ले डॉक्टर काकोडकार हांचे तैलचित्र तांकां भेटयले. आपल्या उलोवपांत डॉक्टर अनिल काकोडकार हांणी IMA फोंडा चॅरिटेबल ट्रस्टाची तोखणाय केली. But Nitin had made sure that I was made to feel a participant on such
all these events, some before the event, some after the event. And he has done this with, I think, significant amount of thinking, significant amount of sustaining and sort of making the legacy of Sri Lakshmidas Borkar more permanent, long-living, and something that remains of value, of benefit to the society at large. बिहारातल्या सिपोलातल्या सशस्त्र सीमा दळाच्या प्रशिक्षण केंद्रात आयज 8व्या बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्साचो दीक्षांत सुवाळो जालो. केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. आयज ह्या केंद्रातल्या SSBचे 56 जवान पास आउट जाले. हातूंत एक बायला कॅडेटाचो आस्पाव आसा. महिला कॅडेट सरस्वती हिणे परेडचे फुडारपण केले. परेडीत 102 जवान वांटेकार जाल्ले. फिट इंडिया संडे ऑन सायकल ह्या कार्यावळीत युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी आयज नवी दिल्लीत पत्रकारांवांगडा केली सायकलिंग. फाटल्या वर्सा डिसेंबरात ह्या राष्ट्रव्यापी सायकलिंग अभियानाची सुरवात जाल्ली. ही कार्यावळ निरोगी भलायके खातीर महत्वाची आसा. लोकांमदी हे विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर मिडियाची महत्वाची भूमिका आसा अशें मंत्री मांडवीय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगले. संडे ऑन साइकिल ये देश के नागरिक फिट रहे उसके लिए बहुत आवश्यक है और मैं मानता हूं कि मीडिया का रोल पब्लिक अवेयरनेस के लिए और न्यूज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. इतनी बड़ी संख्या में जर्नलिस्ट आए, जुड़े, मैं मानता हूं कि यही सबसे बड़ी सफलता है फिट इंडिया की. इतले मजगती कार्यावळीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी ह्या कार्यावळीच्या महत्वाविशीं आपले विचार उक्तायले. लोग यहाँ बहुत एंथुजियाज्म में हैं. द मॉर्निंग इज वेरी गुड, इट्स वेरी प्लीजेंट एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है. एंड फिट इंडिया का जो ये मुहिम है ये तो आज भारत के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है. ये जो मुहिम हमारे श्री प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने स्टार्ट किया है, इट इज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ रेजीम. आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पर आएं और साइकिलिंग करें. साइकिलिंग इज नॉट जस्ट important for your physical health but also for your mental well-being. संडे ऑन साइकिल बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था. बहुत मजा आया और हमने बहुत मजा किया. बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. पूरी तैयारी है साइकिलिंग के लिए. नैऋत्य मोसमी पावस अस्तंत मध्य आणि उदेंत मध्य अरबी समुद्राच्या कांय भागासयत पुराय गोंयांत, महाराष्ट्र आणि हेर कांय राज्यांतल्या कांय भागात फुडें सरला. मोसमी पावस आनीक फुडें सरपा खातीर जाय तशी परिस्थिती आसा अशें हवामान खात्यान जारी केल्ल्या पत्रकांत म्हळां. इतले मजगती गोंयांत कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडलो. हवामान खात्यान आयच्या दिसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्लो. फाटल्या 24 वरांत काणकोण, फोंडे, पणजे, म्हापशां, मडगांव, सांगे, धारबांदोडा, सांखळे आनी मुरगांवां मध्यम प्रमाणात पावस पडलो. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 28 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. ऑपरेशन सिंधुरान देशवासियांक हाडले एकठांय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यावळी वेल्यान उलयताले. मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी केलो माओवाद्याचो उल्लेख. माओवादी प्रभावित वाठारांनी बुन्यादी सुविधा पाविल्ल्याची दिली म्हायती. एनडीए शासित राज्यांची प्रधानमंत्र्यांच्या फुडारपणाखाली जाली बसका. 20 मुखेलमंत्री आणि 18 उपमुखेलमंत्री बसकेत जाल्ले वांटेकार. सुशासनाच्या मुद्द्यांचेर दिसभर चलपी बसकेत जाली भासाभास. प्रेरणा दीस निर्धार दीस म्हूण पाळपाचो निर्णय. आदिवासी कल्याण खाते आणि उटान जोड पालवान आयोजित केली प्रेरणा दिसाची कार्यावळ. राज्यातल्या जायत्या भागात उटंगराचो पावस. मॉन्सून फुडें सरपाक तयार जाल्या अनुकूल परिस्थिती.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.